A16 जेरुसलेम पान 8 A16 पेज 8. Soglang tumpka di ubar distiu. संपलोल्या ऑल्गा वेगस अच्छे पासोत इमिसाची भेट आम्ही भेटयतां. त्याचबरोबर बर्थडे मर्सी मार्टिन्स देवान ह्या आमच्या भयणीचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागता. पोसरें बाट हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासोत मागुया. एग्नेस वेगस, लुसिया वेगस, जुझे अलियास वेगस, Antonio Vegas, Filomena Vegas, Lorenzo Vegas, Cleto Vegas, Angelica Fernandez, Luisina Vegas, Joaquim Vegas. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. सर्विस पोर तुमची सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाळ बाबा बिरानो भोव पवित्र जेजूच्या कुडी आनी रोगताचे पुर्वेक आमी लागशिल्ली तयारी करता. प्रॉक्सिमेट प्रेपरेशन फॉर द फीस्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्रायस्ट. आनी आयज आमकां पवित्र सभा उलो करता देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक. जायते फावटी आमचो मोग देवाक दिश्टी पडला. इगोर्जेंत आमी आयल्या पूण खासके जिवितांत मागीर घरा भितरूच शेजाऱ्यांची गोरच्यांची दुस्मानकायेन जियेल्या. असल्या पातकांची दूख धरून खालतीकायेन देवाच्या आनी एकामेकाचें बोगसोनें मागुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सुदार सांगपार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया.
सर्वेस्परा देवा तुजी माडावळ केदींच चुकोना. नोश्टें ती आमची तावन पयस काड आनी आमच्या फायद्याक पडटा ते सगळे आमकां दी म्हूण खालतेपणी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बायगोन पावलून ती मताक बरयले दुसरे चिटे वेले वाचप. प्रितीच्या जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला आनी तो दाविदाचे कुलेतान जल्मला म्हूण मनांत धर. हें हांवें परगोटलें शुद्ध वर्तमान आनी ताचे पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगता. होय, बोणकणीन पासून पर्यांत गेला, पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विचल्यान तांकां सर्गीच्या सूख क्रिस्ता जेजू सवें आसा तें थारोवन मेळचे खातीर हांव हें सगलें ताचे पासत सोंसणीकायेन भोगता. हें म्हणप सारकें. ताचे संगी मेल्लें जाल्यार ताचे संगी जियेतलें. तीर घोट आनी रावतलें जाल्यार ताचे संगी राज जिखतलें आनी अविस्वासी जाल्यार तो मात विस्वासी सांबाळटलो. कित्याक आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण ताचे म्हणून नजो. सर्वेस्परा उजीर गोवाय दिवन हे वस्तू विशीं तांकां शिडकाय. उतरांचो विवाद करूं नाका. तो आनी कित्याकूच उपकारना बोगोर आयकतल्यांचो नाश करूंक. कोश्टां आडकोडींनी जैतिवंत जालो मनीस आनी आपल्या वावरा पासत लोजेक पडना म्हूण उफराटी स्वताचो संदेश विस्वासीपणान पुरगोट तलो तसलो वावराडी देवा मुखार जावंक जाता तितले पर्यान कर. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओळखा. आमचो जबाब तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा. म्हणया तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजो मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारू. जबाब तुज्यो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एका उतराचो. वाट चुकल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब तुज्यो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. ताचो करार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वासपणाच्यो. आमी भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो वळख दिता. जबाब तुज्यो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia,
सर्वेस्पराक जय जय तुजी समूट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलो सर्वेस्पराक Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सवय आसूं. मार्को प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुनिया. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारले. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर आनी सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो सगल्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो, ही पयली आज्ञा. आनी दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचेवन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणां आनी बलिदानां परस अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणी परतीपाड केलो म्हूण पळयोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जालें ना. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, ह्या दिसांनी आमी पळयता तरेकवार मनीस जेजूक प्रश्न करतात. चीफ प्रिस्ट म्हणजे मुखेल याज्ञीक, एल्डर्स वडील, धर्मशास्त्री, फारिझेव, सदुसेव, हेरोदीच्या पक्षांतले ह्यांच्यानी जेजूक प्रश्न करीत आयिल्ले आसात. आनी आयज एक शास्त्री, धर्माचो शास्त्री, स्क्रायब आमी म्हणटा, पूण हाचें मन फाटल्या दिसान आमी पळयलां ताचे भाशेन ना. हाचें मन बरें, तो जाणा जावंक सोदता आनी कितें करूंक जाय. जुदेवांची चाली प्रमाणे आमी म्हणटा लॉ, तोरा, आनी तातूंत 10 मानामेंत आसलेले. हे 10 मानामेंत मागीर वाडोवन वाडोवन ताचें एक्सप्लेनेशन दिवन 613 कायदे केलोले एक्सप्लेन करतात. समजुया एका सुरेस्परा देवाक पोंदीपाट करून नमस्कार करचो, ताचेर कितलेच कशें तुवें वागूंक जाय. पूण तांची जुदेवाची एकूय आनी एक सोय आसलोली, समजुया जायत्यो वस्तू आसात त्यो समरायज करप. आनी स्क्रायब जेजू लागीं ताचे सगळे विचार बा आयकल्या उपरांत, क्वेश्चनींग केल्या आनी आन्सर्स आयकल्या उपरांत तो ताचे लागीं म्हणजे विथ जेन्युइननेस विचारता, खंयची पयली आज्ञा. आनी जेजू ताका ड्युटरॉनॉमी म्हणजे दुसरी सुमतीच्या पुस्तकांतले 2 वर्स आनी लोगोंती नंबर्स हातूंतले एक वर्स वापरून के भाशेन समरायज करता. आनी समरायज करता तेन्ना 2 वस्तू आमी पळयता. एक लव फॉर गॉड, जे आमी बावतिजमा दिसा भुरग्यांक आवय बापायक म्हणटा, तुमी तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान दितात जाल्यार तुमचो कायदो हो, देवाच्या मोगान वाडोवंक आनी भावा भयणाच्या मोगान वाडोवंक. ही जबाबदारी घेता ती तुमी बरी समजतात आनी ती म्हणटात हय आमी समजता म्हणटा. हांगासर आमी पळयता पयले 3 मानामेंत इन द 10
देवाचे आसात. आनी आनी जेजू म्हणटा सगल्या मनान, सगल्या काळजान, सगले शक्तीन, विथ युअर हार्ट, मायंड, सोल, बॉडी, स्ट्रेंथ तुवें एकूच देवाक तुवें नमस्कार करचो. एकदम बरें आसा. आनी बाराबर तो मागीर आनी एक तांचो कायदो हाडटा जो मागीर एक्सप्लेन केल्लो आसा. तुजो मोग करताय तसो तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. एंड दॅट समरायजीस द होल तोरा. आनी 10 कमांडमेंट पासून पळयलें जाल्यार देवाचो मोग आनी भावा भयणाचो मोग करप एकदम गरजेचें. आयज आमी पळयता उतरां ही. आयक इज्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच. शेमा प्रेयर म्हणटा ते शेमा प्रेयर जो देव अदीक करून सकाळीं आनी सांजे म्हणटातूच चुकयनात. आनी ही उतरां वापरतात ते. आयक तांकांच उगडास कसो. आयक सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर आनी सर्वेस्पर तुज्या देवाच्या सगल्या काळजान, सगल्या तुज्या बोळान, आत्म्यान, तुज्या मनान आनी तुज्या बोळान तुवें मोग करचो. जुदेवाक आजून पर्यंत हें मागणें लागशिल्लें. आनी ही उतरां जायते फावटी न्हू आपणाच्या तकलेचेर ते हें करतात, दवरतात. बॉक्स कशें आसता. थोडे फावटी हांगासर बॉक्स आसता. म्हाका संदी मेळ्ळी रोमाक आसतना एक 15 दीस हार्टमॅन युनिवर्सिटी. जूज म्हणजे थंयसर तांचे सेमिनेरियन्स पाद्री जावपाचे, जुदेव पाद्री थंयसर जाता तेन्ना एकलो ताचो गुरू आसलेलो, ताचे बरोबर फोटो काडलेलो सोदतालो. मेळोना म्हाका, पूण कंप्युटराचेर आसा म्हण जाणा. म्हणटूच एक कडेन हांवें अशें घातलेलें आसा तोय बराबर आसा आपणाचें घालून. हें तांकां एकदम म्हणजे काळजाक लागीं, मनाक लागीं. कितें लागीं? देवाक सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या शक्तीन, सगल्या बळान तांणी मानून घेवपाचो आनी ताचो मोग करपाचो. आतां हें जेजून सांगलां तें सोंपें दिसता. आनी धर्मशास्त्री ताका म्हणटा तुवें बरें सांगलें. आमचें शास्त्रान आसा ते प्रमाणे तुवें समजूनय दिली. पूण जेजू ताका लास्टाक कितें म्हणटा? ताणें शाणेपणी प्रतिपाल केलो तें पळोवन जेजून ताका म्हणलें तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. देवाच्या राज्यान आसा म्हणूंक ना. तूं जाणा सगलें. आनी आमी पवित्र सभेची शिकवण सगळीं जाणा घोडी. पूण देवाच्या राज्यान भितर सरूंक, देवाच्या राज्याची वांगडी जावंक ती शिकवण पाळची गरज आसा. टू लिव वॉट वी बिलीव इन. एकदम गरजेचें. समजी हांव जायतें जाणा, जायतें वाचता आनी हांव पासून कॉमेंट्री वाचता. समजून हांव जायतें जाणा, पूण जिवितांत जियेना जाल्यार देवाच्या राज्या विशीं हांव जाणा, पूण घडये हांव पयस ना. पूण भितरूय आसा म्हज्यान म्हणूंक जायना. कित्याक जाणा घडये हांव जियेना. मिसाची भेटीन वांटो घेता आसतना जायतें आमी देवा विशीं शिकता. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, जे कितें आमी पवित्र सभेची शिकवण घेतलेली आसा ती जियोवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. भेटून एक गायन गावया. C4 आसा जेजू पान 19, C4 पेज 29. आमची बाका धुवून काडू निर्मळ घडचा तुका वोबू देवारी मनशा मोदे सदां करून शांती हावलू. आसा जेजू तुवेंच दिलो उर्गो तुजो. आसा जेजू तुवेंच दिलो उर्गो तुजो. हळदी तुका हांसली तोंडार वावराचो गाम तुका भेटून संवसार सगळो
म्हज्या भावां भयणांनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजे मोवाळायचेर पातयेवन दानां घेवन तुका मान दिवंक तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. तुजे नितळ करतले कृपेन आमी वांटो घेतल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमकां शुद्ध निर्मळ कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमताव, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगोडटाव, तीर बोरवाच्यान ताच्या मोहिमेवोत एन्याक ओतरेकताव. देखून सोर देवदूतां आनी संत भक्तां संगाती थांबून आसतना तुजी स्तुती गायताव. सर्वेस्परा कोरोस पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासरीक कोरोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gud Soja tuže morona mi sorodao, ali tu porodisu tuže buno život देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा,
सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापान सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोवशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकृतीन ओतलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाकाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेधार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें चुकले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबीत आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एकूतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना आमी गायन गावया.
D9 एक तुझी आज्ञा आमकां पान 51 D9 पेज 51. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एका मेघाचो आमी आदामो करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एका मेघाचो आमी आदामो करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच्या मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एका मेघाचो आमी आदामो करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एका मेघाचो आमी आदामो करचो. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसलोले आमकां तुज्या आत्म्यान चलय आनी अशें जिबेन आनी उतरान मात न्हय बोगोर सोतान आनी कोन्यांनी तुका साक्षी दिवंक आनी सुर्गेच्या राज्यांत भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ भाव मिळानो आतां आमी बेनेडिक्शन सातिस्माचो आशिर्वाद दितले. आज फाल्यां परवा तशेंच आयतारा दीस पूण आयतारा दीस पावस ना जाल्यार आमी भायल्यान पुरसांव काडटले आनी पावस पडल्यार भितरल्यान धाकटेच्या पुरसांव आमी काडटले संतिस्म घेवन खेरीत भाशेन आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक. आयज बिरेस्तार फाल्यां शुक्राराक सांजे 5 ते 6 कुमसारा मागीर मीस ह्या मिसाचेर आमी सरमांव करिना. मागीर प्रेज एंड वर्शीप एडोरेशन ऑफ द ब्लेस्ड सॅक्रमेंट प्रिचींग धाकटें प्रवचन आसतलें आनी मागीर लेईंग ऑफ द हँड्स ऑन पीपल फेथफूल तुमी तातूंत वांटो घेवचो. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. सुरपदवेदा देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार मागणे सामिंगेलीक. सामिंगेल महावडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सुजीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक ते आत्मेचो नाश करून आख्या संवसाराक आसून पडटात. आमेन. गायन गावया साक्रामेंतान रावलेल्या घोट्टात आनी दिमी घालची. आर 301 पान 109 आणि 3 आर 31 पेज 193. आयज आमी साक्रामेंतान रावलेल्या हें गायन घेतलां. फाल्यां संस्कार इतल्या वट्या फाल्यां परवां तें गायन आमी घेवचें. बेनिडिक्शन दिवच्या पयलीं प्रार्थुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या गुटांची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणीचो फळ बगूंक आमकां फावो कर. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय
सासनाच्या सासना मोगाड़ा Jesus